बदलत्या राजकीय परिस्थितीन कुडचडे बीजेपी फुडाऱ्यांचे आवडते टार्गेट जाला. कुडचडे मतदारसंघा खातीर निलेश काब्राल अजून मुख्य कंटेंडर आसात, पूण तांकां रोहन गांवस देसाय हांणी आव्हान दिला. हे सगळे फाटल्या 1 वर्सा परस चड काळ सावन चालू आसा. आतां ह्या रेसात नवें नांव सुभाष फळदेसाय हाचें आसा. शेनवारा फळदेसाय हाणें कुडचडेन भानसय हांगा श्री गणेश देवळान आनी मारुतीगड हांगसर मारुती कडेन आशिर्वाद घेतले आनी तातूंतल्यान तांची इलेक्शन कॅम्पेन चालू जाल्या काय कितें अशें वावडे आयकुपाक येता. कुडचडेंतलो ह्यो घडामोडी पणजे मेरेन पावल्यात. बीजेपीच्या कोर कमिटी मिटिंगान ह्या विशयाचेर चर्चा सुरू जाल्या. ह्या बसकेन काब्राल हाजीर आशिल्ले. रिपोर्टर्स कडेन उलयतना काब्राल हाणें फळदेसाय हांचेर टोमडो मारलो. पूण अशें कितें आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन की बीजेपी इतकी अट्रॅक्टेड आहा? सगळे तीन आयज लोकांक चड काम केलें आसतलें हांवें. सो आतां कांय काम करपाचें ना म्हणटा आतां इंट्रस्ट दाखयता आसतलें अशें दिसता म्हाका. खबर ना म्हाका. हांव डिसायड करूंक शकना म्हजी तिकेट. हांव डिसायड करूंक शकना. म्हजी तिकेट दितरी म्हाका निवडून हाडपाक लोक डिसायड करतले. सो ते मागीर कितें आसा तें मागीर टायम आसा. I have already stepped down in a lot of things. What stepped down in what? As MLA? So what? As MLA to step down? What way? MLA step down? Now there is a question of stepping down. Because we are 32. That's why they will tell me to step down as MLA also. So the question will come only of stepping down. Now for whom? हे कमी काय कितें? कारण कांय तासांनीच साऊथ गोवा ZP चेअरपर्सन आणि बीजेपी फुडारी सिद्धार्थ गांवस देसाय हाणें लेगीत आपलो दावो सांगलो. काब्रालाक तिकेट नाकारल्यार आपूण तिकेट मागतलो अशें सिद्धार्थ हांणी सांगलें. पूण एक गोश्ट हांव मुद्दम जावन सांगूंक सोदता. म्हाजे बद्दल हांव सांगत जाल्यार हांव 2007 ते 2012 हांव त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर. त्या भायर मागीर 2020 ते 2025 हांव झडपी जालो, परत झडपी जालो. आनीक जर तर फाल्यां जर तर अशे विशय कितें जाता, आयज निलेश बाब काब्राल आमदार म्हूण आमचे आसा, 3 टायम तेणें थंय कॉन्स्टिट्युएन्सीक आपलें कामूय केल्लें आसा. जर तर खंयी जर तर अशे विशय जाता, आमदार निलेश बाब काब्रालाचे टिकेटीक जर तर खंय काडपाची नाल्यार तो जर तर आसना अशें दिसता जाल्यार 100% हांव भारतीय जनता पक्षाच्या कुडचडेच्या टिकेटीचे हांव क्लेम करतलो. आतां कुडचडेच्या तिकेट खातीर कॉन्टेस्ट 4 जाणां मदीं जाला आसा. पूण ह्या राजकीय संकटाच्या फाटभुंयेर बीजेपी गोवा प्रेसिडेंट दामू नायक हांणी दुसऱ्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपी बीजेपी फुडाऱ्याक कडक इशारो दिलो आसा. थोड्या मतदारसंघान अशें कितें आसा की तुमचे तीन थंय उमेदवार सध्या पळोवपाक मेळटा लोकांक? भारतीय जनता पार्टी केंद्रान आसा, गोंयांनी आसा, डबल इंजिनचें सरकार आसा, बरें चलता आनी प्रत्येकाक दिसता की ह्या आपुणूय बी उदरगतीचो पार्ट जावचो म्हणून ही बरी गजाल आसा. पण त्या खातीर पार्टीच्या रिती आनी निती हांव प्रत्येक वेळार सांगत आसा, हाच्या भायर वचून कोणें कांय करचें न्ही. पार्टी सगळी सक्षम आसा, पार्टी सगळी पळयता आनी पार्टी योग्य ती भुमिका योग्य वेळाचेर योग्य ती भुमिका घातली. आनी हे अतिरेक जर समजा काही प्रमाणात जावपाक लागला असं जर तुमकां जर दिसता असं कांयच ना. अश्यो घटना माननीय सर्गेस मनोहर पर्रीकरा पासून आतापर्यंत चलत आसा. अप एंड डाऊन्स असले सगळे काही गजाली असतात, त्यो जातात आणि त्यो आमी व्यवस्थितपणे सुटावे करतले. शेवटचो विनर कोण थारतलो आणि उरिल्ले फुडारी पक्षाची लायन पाळतले की इंडिपेंडंट जावन निवडणूक लढयतले हे वेळूच सांगतलो. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है, पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी.
और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. Also, it was a great fun. Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.